लिमा कडेन थ्रू साबी उलयत पेलो आज तुमक सगळ्यांक आपयले चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब गोवा एक फ्री समर कॅम्प ऑर्गनायज करता नायेले. हे कॅम्पाक भुरग्यांक फ्री ट्रेनिंग मेळटलें. तेच भाशेन आमचे बरोबर कोच आहा जॉनथन ॲरन फलेरो आनी तेज बरोबर आनी 11 कोच आसतले. एक समर कॅम्प फ्रॉम 20th मे टू 2nd जून आनी हे कॅम्पाक हांव सगल्या भुरग्यांक फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years आमगे तेलावली, नायेले, दावोर्ली, आकेंबाश आनी रुंडामोल हे भुरग्यांक हे कॅम्पा अटेंड करपा जाय. आनी जे पळय बोर भुरगे आसतले ते आमी स्काउट करतले फ्युचरा चर्चिल ब्रदर्स क्लबाकूय. आज तुमकां खबर आहा की फुटबॉला लागून जायते एस्टेस जालां, बट हो जो क्लब आहा आनी मुगे बाप चर्चिल आलेमांव, मुगे MD साबियो आलेमांव, हांव सांगूंक सोदितां की हे फॅमिलीन चर्चिल ब्रदर्स फॅमिलीन स्पोर्ट्सा जायत केलो आहा आनी स्पेशली फुटबॉल. हे क्लबा आमगे जातली मोर देन 5 decades, 50 years प्लस. आनी हे क्लबा एकूच एक मोटो आहा की गोंयकारांक चडान चड आमी प्लॅटफॉर्म दिवपा जाय. आनी तुम जाणाय हे गांवांतले जायते व्हडले फुटबॉलर जाले, जावं रिचर्ड कॉस्ता जो आम खेळटा आनी लिस्टन कुलासो एरकुलीस आनी जायते भुरगे आहाय. सो पर्पज हे कॅम्पाचो की बोर भुरग्यां आमी चोवपा जाय, स्काउट करपा जाय आनी तांकां फ्री जर्सी, फ्री रिफ्रेशमेंट सगळें मेळटलें. सो हें एक टू बिल्ड द कम्युनिटी ग्रासरूट लेवल एट नावेली. And I'm holding AFC B license. I will be heading the coaching for Churchill Brothers FC Goa for the summer camp. There will be 11 coaches who are AIFF and AFC licensed coaches who will be there with us, C license and D license coaches. We are expecting around 200 to 250 students and players for the summer camp. It's a great initiative from Churchill Brothers FC Goa under the leadership of Advocate Valanka Alemao, who is also the member of the Women's Committee, FIFA, executive member of AIFF and chairperson of AIFF Women's Committee, along with Sir Churchill Alemao and our MD of the club, Sabio Alemao. I would like to thank them for having this great initiative for Naveli constituency. तुमगळे हो ग्रासपाना एक टायमाचेर नावेली म्हळ्यार चिंचण म्हणटा तो एक बरे प्लेयर चड सारके आनी बेनावली आनी नावेलीचे दोग जाण भाव सारके क्लायमॅक्स आनी कोवन हेमी सारकें नांव दवरलें होबान कित्याक इंटरनॅशनल नॅशनलाक गेले ते. आज आमची मदें जनार्दन बडे आहा कोच, एक तेका स्वभाव एकदम बरो, म्हणजे एप्रोच तो प्लेयरांक सगल्यांक. आनी तेका लागून चर्चिल ब्रदर्स CEO वालांका आलेमान तेका निवडून काडला. कित्याक तेगे एक येवजण गेल्या की सगळे भुरग्यांक वयर हाडपाक. तेका तें आयज देवान तेका चिन्न आसता मोठे भाशेन देवान एक बरें ध्यान दिलें तेका. कित्याक फुटबॉलाक तेणें जायत केलें त्या प्रमाणें तेका डायरेक्टली फिफा मेंबर केलें 4 वर्सां. आज पासून इंडियेक कोण वचना. इंडिया लेवलाचेर, एशिया लेवलाचेर पयले फावटी वुमेन वालांका आलेमांव
फिफाचे 4 वर्सां मेंबर जाल्ले आहा. आनी ताका स्पोर्ट्साची खूब म्हायती आहा. चर्चिल आलेमान बरो चलयलो जायत वर्सां चर्चिल ब्रदर्स जावं म्हगे भाव आहलो तेन्ना थोडो जिकोजीन आलेमान आमी चलयले बरें पूण चलयले म्हणटकूच कितलीं वर्सां जालीं 5 डिकेड जाले. म्हाका दिसता उलोवली आनी कितले डिकेड जातले ते खबर ना कित्याक ही आमची धूव आनी म्हगेलो पूत साव्यो आनी आमगेलो नातू म्हगे एकलो वळचेवालो पूत नातू आदित्या हें आतां आनीक तसोच आज तेमचे सारके तकल्यान गेलो ना फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हाका दिसता आमगेलो एंड आनी जावपाच ना तो कित्याक आमी 4-5 डिकेट काडयो मुखार कितली डिकेट चलता ते खबर ना. आनी आज आमी एक फॅमिली हो फुटबॉल चर्चिल ब्रदर्स पण चलयला. हे आज जी एडवोकेट वालांका आलेमांव म्हगेलो धूव आनीक म्हगेलो पूत साव्यो आलेमांव आनी तसोच आमगेलो नातू आमगेलो आदित्या सगळीं एकठांय जावन हें जें पळय आज कितें करूं सोदता 12 जनादनां घेवन जनादनां बराबर आनी 11-12 कोच आसतले. हें एक बरी वस्त आनी म्हाका दिसता आवयन बापायन नावेलीचे आनी दुसरे सायडीचे जे कोण लोक बाणावलेचे जावं म्हणजे कॅम्पाक कोणा येवपाक जाय ते कॅम्पाक येवपाचें आनी मुखार हे कॅम्प जावन म्हणटकूच भुरगे मुखार पावपाक मुगेले एक आवडो कित्याक आज हें असलें कॅम्प तरी केलें जाल्यार आमचो प्लेयर मुखार खंय पावूंक शकता. इंडियेच्या लेवलाचेर न्हय नॅशनल लेवलाचेर न्हय ताका संवसाराक पावूंक शकता. कित्याक आज तुमकां खबर आसतली वर्ल्ड कपाक जर एक प्लेयर खेळटा तर तो प्लेयर जाका डायरेक्टली वचना. आमगेलें कितें आसता एक सेलेक्शन जालें की ना आतां आमगे इंडियेक गेम वयता खंय सेलेक्शनाक आमी केन्ना क्वॉलिफाय जायनाय कित्याक दोग प्लेयर चर्चिल ब्रदर्स दोग प्लेयर मामडन दोन प्लेयर इस्ट बेंगाल 2 प्लेयर मोहन बागान आनी FC गोवा अशें करून ते काडटाय आनी तें सेलेक्शन जायना. सो आज ही एक वस्त तें करूं सोदी त्या प्रमाणे आज हें तरी मुखार वयलें न्हू हें असलें हें कॅम्प जाल्यार एक भुरगो 5 वर्सां त्या भुरग्याक 5 वर्सां इतकी वर्सां म्हणटकूच समज 17 ती 13 वर्सांच्या भुरग्याक तरी सेलेक्ट केले 100 भुरग्यांक सेलेक्ट केल्या इंडियेचे आनी तेंक तरी स्टडी करपाक तेंका सगळें दिलें रावपाक थिंगाच कॅम्पांत स्टडी करपाक आनी खेळपाक आनी 5 वर्सां तरी त्या प्लेयरांक तरी भायर काडूं जाय तूं 100% आमी इंडिये गेम क्वॉलिफाय जावपाक शकता. कित्याक इंडियेचे आख्खे जावं कर्नाटका जावं केरळा जावं महाराष्ट्रा जावं गोवा सगळ्याक आमगेले फुटबॉल रगत आहा पूण आमगेलें तें मुखार वचना तेका मुखार वचपाक तेका ताकत दिवपा जाय. मुखार वचपाक तेका खंयच्या वेळान वचपा जाय तें दाखोवपा जाय. कित्याक ते 17 वर्सां भुरग्यांक तरी सेलेक्ट केलें जायत 100 भुरग्यांक आख्खी इंडियेचे एक लेवलाचेरू आनी तेंका तरी 5 वर्सां तांकां शिकोवप तिका दिलें आनी कॅम्पार दवरले. एक वर्सान 20 जावं भायर काडले बरें नाय आनी 20 जावं भायर काडले आनी 20 जावं तर ते उल जायत तेंका तरी क्वॉलिफाय करपा जाल्यार 100% इंडिया क्वॉलिफाय जातली. पूण आज आमी कितें जाता इंडियेकू दोग प्लेयर गेले दोग प्लेयर तेंगेले करून सेलेक्शनान रावले तेश करून सेलेक्शन जायना. सो खंयचोच वर्ल्ड कपा प्लेयर पळय तो 5 वर्सान भायर काडाय जावं पोर्तुगाल जावं ब्राजील जावं डेन्मार्क खंयचेय तूं तेका खबर काडपा जाता प्लेयर पळय म्हणटा वर्ल्ड कपा खेळटा तो 5 वर्सां सारको एक एकेडमी रावन मुखार वयता. सो म्हाका जाय जे आज मुगेली धूव एडवोकेट वालांका आलेमांव आनी पूत साव्यो आलेमांव जे आज हें कितें करूं सोदता तेजेर आमचे नावेलीच्या लोकांनी बाणावलेच्या लोकांनी कोणूच दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी आपल्या जे पुताक तर मुखार वचपाक जाय जाल्यार तेमी हे कॅम्पार येवचें आनी मुखार एक बरो प्लेयर जाल्यार पुरो हांव मागता म्हणजे एकूच जावन आनी दुसरें म्हळ्यार हें चेवडांकूय इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक
हांव जॉनथना कडेन उलयतालें की आम जाय टोर्नामेंट कोताय पूण चड आम टोर्नामेंट कोताय ते ओन्ली फॉर मेन्स फुटबॉल आनी आज ती पळयली जाल्यार वुमेन्स जे आमगे इंडिया टीम आहा हॅव क्वॉलिफायड फॉर ऑल एशियन क्वॉलिफिकेशन जावं ते आमगेले सिनियर टीम अंडर 20 आनी आज तुमकां खबर आहा आमगे अंडर 17 टीम क्वॉलिफाय जाल्या आनी ती आज चायनाको खेळपा आहा आनी आज जरी तर ते जिखिले वी कॅन इवन क्वॉलिफाय फॉर द फिफा वर्ल्ड कप सो आमी गोंयचे चोड मनशां फॉर अ गर्ल चायल्ड वी नीड टू सपोर्ट द गर्ल चायल्ड वी नीड टू एम्पावर द गर्ल चायल्ड सो आय वॉज टेलिंग जॉनथन वी हॅव टू डू दिस tie up with all the schools and have a proper league for the girls and take it forward from here. So the goal is not only for men's football, but it is for the girls and boys. Message